बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सप्टेंबर म्हयनो आज आमी आरंभ करता. सप्टेंबर म्हयनो म्हणटा आसतना आमकां परतो संतोश, कित्याक मोरयेचो जल्म दिवस थोड्याच दिसांनी आमी संभ्रमता. मोती फेस्ताक आमी ह्या दिसांनी तयार जावन आसा, नोवेन आमी करून आसा. आनी ह्या संदर्भार ह्या बोपय सक्रामेंताक आराधनाक आमी सांगाता मेळटा आसतना सोम्या जेजूक बोपय सक्रामेंतांत आमी मोगान स्वागत करया, ताचें आराधन करया. मोरये माये संगी सोम्या जेजूचो पाटलाव करूंक आज आमी प्रत्येक जावन मोरये ह्या आराधना वेळार कृपा जोडून घेवया. घेवया आमी गीत आराधना नमना आराधना नमना आराध्यके अभिजातके आराधना नमना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K13 5 150 आणि 4 154 K13. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಅದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ.
हालेलुया 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 अर्घा तुका समया भोगलाप तुका समया स्तुती तुका समया महिमा तुका समया आराधन तुका समया हालेलुया 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 भुपोई सक्रामेंताच्या सन्निधानात कीर्तन 105 या कीर्तनाची उतरां आमी नियाळ करया. या कीर्तनांत देव चरित्रसो धनी म्हणून हाका शीर्षक दिल्लें आसा आनी चरित्रसो धनी जावन आसच्या त्या देवाची स्तुती करून कीर्तनकार अर्गां दिता. तो म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा पर्जा मदें ताची कृत्यां परगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची असर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोसू आनी उल्हासू सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाळ ताचें मुखामोळ सोदा ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मितांचो ताणें उसारलेल्या निर्णयाचो उगडास धरा ताच्या सेवका अब्रामाचे संतती ताणें विसून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हासो उगडास धरा तस्सू सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता आपल्या खराराचो ताका उगडास आसा 1000 पिळग्यां पर्यंत दिल्ल्या उतराचो ताणें अब्रामा कडेन केल्ल्या कराराचो इजाकाक सपूत घेवन दिल्ल्या भाशेचो ताणें तो जाकोबाक आदेश कसो थारायलो इस्रायलाक ससनाक तक्ता तसलो खरार. मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्याय जिविताचो धनी जावन आसा आमचो देव. तो आमचो देव आमकां हर एका रितीन ताच्या आशिर्वादांनी कुरपेदानांनी भरता. किरकोळ जावन आसल्या आमकां तो ऊंच उबारता. ताच्या धन्यांनी तो आमकां धदोशी करता आनी त्या आमच्या धन्याची आमी निरंतरी स्तुती करून अर्घां दिवंक फावो. मुर्यमायन तिच्या किर्तनांत गायनांत म्हळें आत्म म्हजो सर्वेस्पराची स्तुती करता देवा म्हज्या थारोवकाक हांव वाखणटा. किरकोळ चरणा दिसचेर ताणें दया दिश्ट घाली आनी सौर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासार दिल्यो. आम्हा हर एकल्यांचेर देवान ताची दया दिश्ट घाल्या. आमकां ताणें ऊंच उबारला. ताच्या देवांनी कृपेन बरोवन ताणें आमकां सोलून व्हेला. ते ह्या वेळी वळखून घेवया आनी मोरये माय संगी मेळोवन आमी
सोम्याची स्तुती करून ताका नावाडया गावन हें गीत आत्म म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या थारोवकातय उल्हासता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B1 पान संको 30 पेज 30 B1. मोजो सोम्याक नावाडता देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. आत्मो मोजो सोम्याक नावाडता देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. आमच्या सोम्या सोमोग आमी नियाल्या आमच्या रायाक आमी वंदिया. ताची कीर्त महान जावन आसा ताचो मोग वर्थ जावन आसा. सोम्या सोमोग नियाळटा रायाक हांव वंदिता. महान ताची गीत संतोषान गायता सोम्या सोमोग नियाळटा. सोमी बोळदा खयता आपली प्रकाशीत महिमा परगडता. पदवेदारान बसकेत हांव सकला घालता सोमी बोळदा खयता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. आमचो सोमी खालत्यांक ऊस बारता भुकेल्ल्यांक तो धन दिरव्यांनी भरता. दयेन तो आमकां सांबाळटा. ताची वडवीक आमी गावंक फावो ताका अर्गां दिवंक आमी फावो. ताची वर्तो तो मोग नियाळ्ळे ताची स्तुती गावंक आमी फावो. सोमी खालत्यांक उबारता भुकेल्यांक धन दिरव्यांनी भरता. दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सोमी खालत्यांक उबारता. सोम्याची वडवी गायता मोज्या देवाक हांव वर्गां दिता. मोरतो ताचो मोग आनी ताची दया सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. 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 देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. देवा मोज्या तारोकातय उल्हासता. मुरे मायसंगी मेळोवन आमच्या
देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ताची वडवीक आमी घेता आसतना आज आमी नियाळ करचें उतर हें जावन आसा लुकाचो वांजेल अवस्वर 2:50 आनी 1 वळ. जेजू मोरी आनी जुजे सांगाता नाजरेताक फाटीं आयलो, तांकां तो खाल जावन जियेलो. ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. मोरये मायेन सौर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर हें उतर सांगलेलें आसा हें आमी समज जाय तर इल्लेशें आमी फाटीं वचोंक जाय. आनी थंयसर फाटीं गेलो जाल्यार भुरगो जेजू देवाळांत थंयसर सुकोवन गेल्लो तें घडीत आमी थंयसर वाचता. मोरी आनी जुजे जेजूक 3 दीस पर्यंत सोदून आसली आख्रेक तांकां तो देवाळांत थंयसर मेळटा. आनी तुवें अशें आमकां अशें कित्याक केलें पुता म्हणून मोरयेन विचारतना जेजून सांगलें ती जाप कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात गी म्हूण जेजून विचारलें सवालें. मोरयेक जेजूची जाप कितें म्हूण समजोवना. कित्याक जेजून तशें सांगलें म्हूण समजोवना जाल्यार ती सौर संगती आपल्या काळजांत आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरता. हें सुतर मोगाचें इंग्लिशान आमी वाचलें जाल्यार आमकां समजता कितें थंयसर मोरयेन केलें म्हूण. शी ट्रेजर्ड ऑल दीज थिंग्स इन हर हार्ट म्हूण सांगलां. ती ट्रेजर्ड जगोवन दवरचें म्हळ्यार ट्रेजर्ड म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केला. मोगाच्या बाबुनीनो ट्रेजर म्हळ्यार एक दिर्वें म्हणटा आमी भोव मोलादीक तें आमी दिर्वें म्हणटा. आनी समजनातले संगती तिच्या जिवितांत मोरयेन एक दिर्व्या रुपार खालसांत दवरले जगोवन तिणें दवरलें. हाचो उद्देश कितें जावन आसा. सबारपोटी मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या जिवितांत असले संगती घडटात की ते कित्याक घडटात म्हूण आमकां समजना. आमच्या मतीन सबार सवालां उदेतात पूण त्या सवालांक जाप त्या घडये आमकां मेळना. आनी ह्या संदर्भार आमी कितें करचें. थोडे जाण जिणेंत निराश जातात, देदेस्पर जातात, भरवोसो सांगतात, असल्या वाटेक वेतात. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमी त्यो संगतीक आमच्या जिविताचें दिर्वें म्हूण आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत जगोवन दवरता तर थंयसर देवाची ती विशेश कृपा ती बेसाव आमी सोडून घेता. हें सत्य मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी माय आमकां तिच्या जिणे मुखांत उगडापे करता. तिणें हर एक संगती तिच्या काळजांत जगोवन दवरलेल्यो कित्याक देवाची ती खुशी ती करूंक सदांच अत्रेगान आसली. देवाचें योजन तिका सबारपणी समजून जाल्यार त्या योजनाक खालतीमान घालूंक ती सदांच आशेताली. तो एक विशेष काळजांत तिच्या अत्रेग आसलो. आनी तो अत्रेग ती हर एक संगत तिच्या जिवितांतली काळजांत जगोवन दवरून अंतस्करणांत जगोवन दवरून सफळ करता. आमच्या हर एकल्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाची ती विशेष मिस्तरा बरीत संगती आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक शिका जाय. जर आमी तें शिकना मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत सुलाभायेन आमी वांकड्या वाटेक वचोंक साध्य आसा. आमच्या जिविताची दिशा बदलूंक साध्य आसा. आमी जिवितांत करचे ते निर्धार ते निर्णय सूख जावंक साध्यता आसा.
आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये मायेक आमी ह्या दिसांनी नव्याना मुखांतर विशेश तरान मान करता आसतना तिच्या जल्माच्या फेस्ताक तयार जाता आसतना ही एक तिचे लिसांव आमी शिकया आमच्या जिविताच्या हर एका संदर्भार जावंक पुरो बारपुटी आमकां हर एक आमकां कळी जायना समजना कित्याक संगती अशें घडटात गे म्हणून तसले संदर्भ उदयता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाची खुशी करूंक तो अत्रेक जिवो दवरया आमच्या काळजांत आनी संगती मोरये बरी आमच्या अंतस्करणांत जगोवन दवरया आनी ह्या खातीर आज मोरयेचो मायेचो आमचो आदार आमी प्रत्येक तरान मागता आसतना मोरये आमच्या सर्गीच्या मायेक आमी नमान करया आनी सांगाताच आमची कितें तेसांव आसात मागणी आसात अत्रेक आसात ते सगळे आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. आम्हा बसोत विनंती कर बाळूक मोरये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोवच्या खातीर. ये मोगाळी बाळूक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना आमच्या सुमेस्तांचीं काळजां मागण्याची मंदिरां तूं कर. जेजूचे आनी तुज्या मागण्याच्या जिणयेन आमी प्रेरीत जावन आमी सदां देवाची खुशी करूंक आनी पेल्याच्या गरजांत पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत आमी साबार सवालांक जाप सोदता आसतना आनी ती जाप आमकां मेळनातल्या वेळार भोव मोगाळी माये तुजे बरी आमच्या जिणेचे सर संगती आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक तुजो आदार आमकां दी. जिणयेंत आमी भरवोसो सणिनासतना निराशी जायनासतना भोव मोगाळी माये देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आमकां गरज असली कृपा तूं जोडून दी. हे आमी मागता तुज्या कुशेन जल्माल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. निरंतरी मोरयेन देवाची स्तुती केली ताका वाखाणलें तेंच मोरये माये संगी मेळोन आमी करया. सांगता आमी म्हणया सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता जिनी सर मोची तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं तूं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकताय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B8 पान संको 33 पेज नंबर 33 B8. सदानी सौम्या गीत तुझें गाता जिनी सरमुजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय मुझे लागीं उलयता मुझे संगी जेजू तूं समकता. म्हाका तूं आयकताय मुझे लागीं उलयताय मुझे संगी जेजू तूं समकता. सगळ्या म्हज्या काळजां सोम्या तुका हांव गायता तुजो मात्र मोग करूंक हांव बेसारता कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय. म्हज्या आवयच्या कुशेंत हांव सोम्या तुवें म्हाका विसलाय. सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका सोम्या गायता तुजो मात्मो करूंक पेसाळता कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतला आवयचे कुशीत हांव तुवें विसला. सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता जिनी सरमोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय मुझे लागीं उलयताय मुझे संगी जेजू तूं समकताय. म्हाका तूं आयकताय मुझे लागीं उलयताय
मुझे संगी जेजू तू समकता. सुमी आमकां सदांच आयकता, आमचे संगीत समकता, तो आमकां सोलोन व्हरता, ताज्या कृपेन आशिर्वादांनी भरता. हे वळखून घेवन आमची सर्व ते सवा आमच्या काळजाच्या यात्रेक आज आमी सोम्या समोर दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी अर्घां दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करतात ऑल्विन ब्रगांझा, बेंगलोर टावन. 50 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता अनिता डिसोजा, कॅनडा टावन. तशेंच 50 जल्मा दिवस संभ्रमता मर्लिन मेंडोन्सा, टॅम्पा, USA टावन. जल्मा दिवस आचरण करता जेसिका पिंटो, मुल्की टावन. आमच्या सर भाव भयणीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागता. सभा जनांगसर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत, बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्घां दितात. बरें भलायकी मेळ्ळ्या पासत, कुटुंबांत समाधान लाभल्या पासत, केल्ली योजना पंथा पावल्या पासत सभा जन अर्घां दितात. प्रत्येक जण आमकां अर्घां दिवंक सांगला. जेजूच्या पवित्र काळजा अर्घां दिता फिलोमिना डिसोजा, सारीपाळा कुलशेकार टावन. रोजी रॉड्रिगस, ताकोडे टावन. फिलोमिना रोडॉल्फ मेनेझस, देरेबायल टावन. जोसेफ आनी जुलियाना वास आनी कुटुंब. तशेंच आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो मुडास करून ताका आमच्या काळजांत थावन अर्घां आमी पाठोवया. सभा ते सावाय आमकां दिल्ली आसा हांगासर विविध गरजाक पासत मागोवंक सभारांनी आमकां मागोवंक सांगला. मागणी आमची बसयला, तांचो आमी उडास करया, तांचे पासत मागया. आज प्रत्येक तरान मागता मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA टावन ते सभा पासत बऱ्या भलायकी पासत मागणी जाता. जॅनेट सल्डाना आनी एड्रियन सल्डाना, मिरा रोड टावन. जेम्स अल्मेडा बऱ्या भलायकी पासत जेन्स परीक्षेंत ते शिकाप बऱ्या तरेन ताणें करच्या पासत ताणें मागणी जाल्या. मुंबय टावन. सभा जनांक विशेश तराची पिडा शिरा आसात, आस्पत्रेंत आसात, ICUंत आसात, हार्टाची सर्जरी जाल्ली आसा, तांचे पासत आमी आज प्रत्येक तरान मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी उडास करया. आज प्रत्येक जावन आमी हांगासर मागता. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत देवादीन लिना लोबो, कारकळ टावन. म्हयन्याचो उडास आमी आज कडून मागता. आल्फ्रेड डिसोजा, मोगानार टावन. देवादीन मार्क फेर्नांडीस, बोरिविली, वेस्ट टावन. देवादीन विक्टर डिसोजा, बोरिविली. देवादीन एमिलियाना माथायस, बोरिविली टावन. देवादीन एडवर्ड मार्टिस, मुंबय टावन. देवादीन अगस्टीन मोंटेरो, देरेबायल टावन. फेर्नांडीस आनी गोम्स कुटुंबांनी अंतरल्या सर्वांच उडास कडून आज मागणी जाता. शांती नवीन गोम्स, थाने टावन. तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागणी जाता. जोसेफ जुलियाना वास आनी कुटुंब. कुलगत्रींतल्या सरात्म्याचो उडास कडून आज मागणी जाता. अनिता डायस, मडंत्यार टावन. 109 वर्साच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक आज आमी उडासकान मागता. देवादीन बाब JST रॉड्रिगस, मँगलोर टावन. मागता आमी देवादीन मेरी आनी जस्टीन डिसोजा, बेलमान. देवादीन जॉर्ज डिसोजा, मुल्की. देवादीन मिंगेल आनी स्टेल्ला मथायस, मुंबय. तिसऱ्या वर्साचो उडास कडून आज मागता. पीटर मोंटेरो, मुक्का टावन. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास करया. ससनाचो विशेव तांकां आमी मागया. ससनाचो विशेव ती तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत. आमेन. समेचे आशिर्वाद आमी घेवया. आमकां समे खालती करुया.
देव आमच्या मदें वर्त्या रितीन वावुरता ताची धराड आशिर्वादां तो आमकां दिता. ताच्या आशिर्वादाचो अनुभव केल्ल्या आमच्या भाव भयणीची साक्ष आतां आमी आयकुया. हांव अनिता कॅस्टेलिनो सिद्धगट्टेतावन आयिल्ले आमी. हांव म्हज्या मम्मी रिटा कॅस्टेलिनोची साक्ष दिवंक हांगा मुखार रावल्या. म्हज्या मम्मीक 2019 CA ओव्हरीक डायग्नोज केलें. तशें आमी सडन तिका मुंबय धाडलें आनी तिका थंय होली स्पिरीट हॉस्पिटलांत सर्जरी जाली, पोटाची सर्जरी जाली आनी 6 किमोथेरपी दिलें. तशें ताच्या मागीर ती हुशार आसली, 1 वर्सा हुशार आसली. ताच्या मागीर लास्ट इयर 2022 परत्यान तिका दूख पोटान दूख सुरू जाली, वॉमिटींग सुरू जालें. तशें आमी परत्यान तिका होली स्पिरिटाक त्याच डॉक्टरा कडच्यान ट्रिटमेंटा पाटीन धाडलें. थंय येताना डॉक्टरान रिपोर्ट पळोवन सांगलें, रिपोर्टांत पेट स्कॅन करतना रिपोर्टांत इल्लें ओव्हरीतावन परत्यान इल्लें लिव्हराक स्प्रेड जाला म्हूण सांगलें. तो रिपोर्ट पळोवन डॉक्टरान ना कुशीत दाखयली, म्हळ्यार आनी कांय ट्रिटमेंट जावचें ना म्हणलें. बरें ताणें आमकां तितलें एंटरटेनमेंट करूंक ना आनी तो म्हणलो जस्ट पेन किलर खावन घेया आनी आफ्टर 1 मंथ यू कम बॅक. मागीर आमी चिंतलें काले करचें, आमी देवाक मस्त मागतालें, हांव पिटिशनां मस्त कडेन धाड. मागीर सगळ्यांनी सांगलें आनी जावचें ना. म्हज्या भयणीनी सांगलें तुमी येया आतां जिवंत आसतना तिका पळया आनी अशें म्हणून. तशें म्हणटाना आमी म्हजो भाऊ वणी आनी प्रायिल्ली तितलें म्हणटाना आमी मागताना अशें आमकां मागीर पाद्राबाग आपोवन कुमगार आनी पुरा तिका दिलो आनी तिचें आनी कांय जावचें ना म्हणून. ताच्या मागीर आमी अशें मस्त मागतें आसतना म्हाका अशें भोगलें की म्हज्या भयणीक हांवें सांगलें तूं डॉक्टरा कडच्यान परत्यान वच, एका हप्त्यान परत्यान वच आनी तूं पळय कालें सांगता डॉक्टर म्हणून. मागीर तें अशें ना कुशीन गेलें आनी तें एक हेसिटेट जावन गेलें. आतां डॉक्टर कालें म्हणटा कोण ना अशें म्हणून. त्या डॉक्टरान तिका म्हळें ओके वी वील स्टार्ट द किमोथेरपी आनी तिणें डॉक्टरान किमोथेरपी स्टार्ट केली इमिडिएटली आनी परत्यान 6 किमोथेरपी तिका दिले. 6 किमोथेरपी दिले उपरांत परत्यान आतां लास्ट फेब्रुवारींत पेट स्कॅन केलें. आतां तें 21 स्प्रेड जाले लिशन्स आनी कांयच नात. प्रवेश गीत दैवगाना मुखांतावन गीत नंबर A17 पान संख्या 25. येता सोम्या मंदिरान गावन नवी गितां, अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरान गावन नवी गितां, अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. तूं आमचो आधार सर्वांचो, तुजे लागीं येता तूं आमचो आसरो. तूं आमचो उजवाड काळोख दावडांचो, विघ्नां आनवारांनी आमकां सांबाळचो. येता सोम्या मंदिरान गावन नवी गितां, अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरान गावन नवी गितां, अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एक कुटाम जावन ह्या वेदी भोवती आमी जमल्या वासता आज जेजू आमकां सर्गींच्या राजाक आमी कशें आयतीं जाय जैगी म्हणलें सांगून दिता. 10 देडयो तातूंत 5 बुदवंत आनी 5 बुद नातल्यो. तांच्या जिवितांत तांणी सोमयाचें येणें पळोवंक अत्रेगली 5 मात. तशें आमच्या जिवितांतय आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कशें तयार जाय जैगी म्हणलें आमकां ह्या गणिता मुखांतर जेजू दाखोवन दिता. तशें आज 933 दीस आमी संभ्रमत आसतना आमी मोरयेमायाची देख घेवया. मोरयेमाय कुटुंबांत एक अपुरबायेचें देख दिवंक शकता. जेजूच्या हर एका उल्याक पाळो दिवन
मिसांव मुंदरसून व्हरूंक तिणें जेजू संगी एका रितीचें प्रयत्न केलें आनी जेजूचें उतर संवसारार परगट करूंक तिणें जेजूक ही सहाय दिली. अशें आमच्या एकल्याच्या जिवितांत मोरी माय आमकां अपुरबायेची संगात दिता. त्या मोरये मायेच्या लागीं विनंती करतना जेजू संगी आमी आमच्या लागीं कसलेंच उणेपण आसा तर ताचें बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्य काकूट कर, सौम्य काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्य काकूट कर, सौम्य काकूट प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा दवरूंक बोळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां बाळटत असल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून तेसालोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप. भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हणून आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियेवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हणून तुमीच जाणात. तुमी बागेवनपणान जिये जाय म्हणून देवाची खुशी अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी माणसुगेन सांबाळीशें तुमी एकल्यान ती दामावंक शिका जाय. देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां परी तुमी रक्तमासाच्या वडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेच ह्या संगतींत आपल्या भावाक पोसवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचोय न्हय. असल्या सर्वांचें सोमी फारीकपण घेता. हें तुमकां हाच्या आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिस्कळपणांत जियोवंक आपोवंक नात, बागार बागेवनपणी जियोवंक आपयल्यांत. देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवो करता तो मनशांची न्हय, बागार तुमकां पवित्रत्म पाठयतल्या देवाचीच बेपारवो करता.
देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगो. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. पर्वत मेणा बरे करतात. पृथ्वीच्या धन्या मुखार मळप ताचे नीतिवंतपण परगडता. सर्व जनांगा ताची महिमा नियाळतात. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. कोठेपण द्वेषितात तांचो सोमी मोग करता. आपल्या भक्तांचो जीव तो सांबाळटा आणि कोट्यांच्या हातांतली तांकां निवारता. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. नीतिवंतांक उजवाड फांकला. अपवंतांक संतोष उदेला. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सोम्यातय संतोष पावा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मनशा पुता समोर उबी रावंक पावू जायशें. तुम्ही कळनासतना मागा आणि जागृत रावा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज्य हे परी म्हणयत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगात आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्यान सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणोंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. रैत गिमसल्या दिसांनी पावसाक गरज आसलें लांकूड या एर वस्तू वट्टू करून या दास्तन करून दवरता. एक खेळगाडी सदांनीत अभ्यास करून तयार जाता. तशेंच एक विद्यार्थी सदांच बरें करून शिकवून
परिक्षेक तयार करता. आयच्या वांजलांत पळयता आसतना आमच्या आत्मीक जिणयेंत जेजूच्या येण्याक सदांच तयार आसूंक जेजू आमकां उलो दिता. जेजूचें मिसांव हाती घेतना आळसायेक या शेळेपणाक थंयसर अवकाश ना म्हणून आमकां दाखोवन दिता. ह्या दृश्टांता मुखांत जेजू आमकां 10 देडयांचें दृश्टांत दिता आनी ते ओपारी मुखांतर आमकां सांगता. रयता मुखांतर या खेळगड्या मुखांतर या विद्यार्थी मुखांतर आमी पळोवंक शकता ते तयाराय करतात. जेजू तांकां एक अवकाश दिता. जेजू आमकांय आमच्या क्रिस्त जिवितांत सबार अवकाश दिता. जेजून आमकां आमच्या बावतिस्मा मुखांतर एक वात दिला, दिवो दिला आनी तो आमकां सदांच जळतो उरच्या खातीर आमी तो सबार रितीच्या कश्टांवरांत राखून व्हरूंक आमकां तो अवकाश दिला. मोगाळ भाव भयणीनो, तो दिल्लो दिवो आमी सदांच जळतो उरात तर जाल्यार आमी तो सांबाळून व्हरूंक जाय. जेजून आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर सबार संगती सांगल्यात. जेजूचें उतर आमच्या मेटांक एक दिवो जाता. बावतिस्मान दिल्लो दिवो आमी जळतो उरय जाय तर जाल्यार आमी सबार रितीची प्रयत्नां करूंक जाय. तर आमी बूद आशिल्ल्या त्या देडये प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत तशेंच कश्ट येता जावंक पुरो, कुटुंबांत तशेंच दुखदणी येता जावंक पुरो, आमच्या आत्मीक जिवितांत दुखदणी येता जावंक पुरो. केदाळ आमी ताचेर वंदून जियेता. तेदाळ आमकां तो खंडीत जावन आमचो दिवो जळतो उरोवंक आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो एक अवकाश दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हें दृश्टांत आमच्या जिवितांत आमी घेवया आनी आमी खंयच्या रितीचें जिवीत जोडूंक मुखार सरजयगी म्हणल्यार आमकां जेजू आमकां दाखोवन दिता आसतना तेंच आमी आमच्या जिवितांत घेवया आनी बुद्धवंत देडयां प्रमाणे आमच्या जिवितांतय सांबाळन तशेंच आलोचनांनी तशेंच बऱ्या तरान तयाराय करन आमचें जिवीत मुंदर सरोवंक जाय आसचें करपा ताचे लागीं मागून घेवया. गीत नंबर डी जोन 539. आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सरती धेणी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र कर काणी हर एकत्र काळजांचो उल्हास वो आमच्या मोतीसो भेटयता सोमिया जावन ये काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसपेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, एकेच बले वरवीं आमकां तुजी आपणायिल्ली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजें पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची.
देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तूं आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जबान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससनीक खैराचें हें रगात. पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबर्तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबेताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवडे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सरमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे तिसो निश्कळंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आन जॉन्सन, जुजे फ्रिनाड मिल्सन एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व खाळे तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची फातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी खोटान सांबाळ. तूं जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगासून एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळयेच्या जिवनाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. समया तुज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. गीत नंबर E9 551 जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्तात्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाचे उर्बा अदीक अदीक वाडय. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Morie hogolsia tikata vernia gayanti che sodom sargara se bhoro morie hogolsia Hogolsia morie morie Hogolsia Hogolsia morie Mogal puta sove aunquar mori आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.